जिविताचो धनी आमचो जेजू जो एक सर्गीची वाट भावार्थाची वाट ह्या संवसारांत चल्लो सगळे सादेपणान सगळ्या भावार्थान विश्वासान बोरवासो घेवन आनी आपल्या बापाची खोशी करून जेजू ही जिविताची वाट ह्या संवसारांत चल्लो। हे संवसारांत आयिल्ल्या सगळ्या कश्टांक सगळ्या आडकुडींक सगळ्या प्रश्नांक ताणें आपल्या बापाचे येवजणे प्रमाणे ताणें फुडो केलो आनी ही जिविताची वाट कश्टांतल्यान आपल्या खांदार तो कुरीस घेवन ती कालवाराची वाट चलून त्याच खुर्सार हो जेजू आमच्या पातका पासून मेलो। ह्या जेजून हें दिल्लें मोगाचें झू हे मिसावाचें झू आपल्या शिसाच्या हातार ताणें घातलें आनी आपल्या शिसाकूय ताणें सांगलें वचात संवसारार वचात आनी म्हजी बरी खबर परगट करात, पवित्र स्नान दियात, हांव जिवन जाला म्हूण सांगात आनी हांव तांचे सांगता सासणेच्या सासणांक मोरो पर्यान आसतलो म्हूण जेजून ह्या जेजून बोरवासो दिवन आपल्या शिसांक संवसाराक पाठयले। आयज हो शिसाचो वावर आमची पवित्र सभा आयज संवसाराक करता। पाप साहेब, बेस्म साहेब, यादनीक, मोटवाशी आनी जावं लौकीक होच जिवनपणाचो वावर, जेजूच्या मोगाचो वावर, होच भोगसण्याचो वावर, होच भावार्थाचो वावर सहभागिलीपणान सांगाता मेळून ही जिविताची वाट चलतात। जेजू मोगाडा हे वेळार तुज्या आदीन आमी आख्खी पवित्र सभेक तुज्या आदीन आमी करता। जी यात्रा तुवें सुरू केली ह्या संवसारान हे यात्रेचे आमी पाटलावदारां, हे यात्रेचे आमी भागीदार। आयज आमी आमकांच तुज्या आदीन करून आमकां सगळ्यांक तुजे पवित्रतायेन तुजे कृपेन बेसांनी भर म्हूण आमी मागता। आनी केरी भाशेन आयज ह्या तुज्या संस्काराची ह्या तुज्या पवित्र जाग्यार आमच्या पाप साहेबाक, फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक आमी घालता। आयज आख्खी पवित्र सभा आख्खो संवसार म्हणल्यार जाता ही आमच्या पाप साहेबा खातीर तरेकवार धर्माची भाव भयण आयज आपल्या देवळांनी वचून आपल्या मॉस्कान वचून केरी भाशेन आयज तुका मागण्यांत तांणी दवरला। न्हूच म्हूण तूं आमचो एक फुडारी, पूण देवाचे स्वातेर, जेजूचे स्वातेर, तुजे स्वातेर साहेबा आयज आमचो पाप साहेब हे मिसांव तुजें फुडें व्हरता। आयज कुडीन तो ओसोक जाला, आयज पिडेक लागून आयज तो पडलेलो आसा। हे वेळार तुजी पिकोणीची ताका गरज, हे वेळार तुज्या मोगाची ताका गरज, हे वेळार तुज्या आसण्याची ताका गरज। आख्खी पवित्र सभा आयज तुजे लागीं जेजू मागता। न्हूच ही आमची खोशी, पूण बापाची खोशी आमी ह्या पाप साहेबा सभे आमी पळोवंक आवडटा। बापाची येवजण आमी ताचेशी पळोवंक आवडटा। बापाचे काम मिसांव हे आमच्या पाप साहेबा सवे आमी पळोवंक आशेता। आनी ते पासत बापा ह्या तुज्या पुता सांगाता रावून आयज आमच्या पाप साहेबा खातीर आमी मागता। कित्याक तो आमचो वडील, तो आमचो एके भाशेन फुडारी, तोच ही पवित्र सभा फुडें व्हरताय, तोच आमचे खातीर मागता, तोच ह्या संवसाराक एकवटान दवरून ह्या संवसारांक राष्ट्रा मदें शांती हाडूंक, ह्या संवसारान मोग कितें तो, ह्या संवसारान खुशालकाय कितें तो शिकोवंक वावुरला आनी वावरीत आसाय। आयज जर तो आपल्या कामार पडलेलो आसा हे पिडेक लागून आयज पवित्र सभा ताचे लागीं मागता। हे वेळार जेजू मोगाडा आमी आमच्या पाप साहेबा खातीर मागता। ताका तुजी आत्मीक पेखोणी फाव कर, ताका हे वेळार ताच्या ओसोकतायेन पिडेन बोरवासो दी, ताचो भावार्थ वाडय, ताचो विस्वास तुजेर वाडय। आख्खी पवित्र सभा ताजेर सांगाता आसा हें ताका सजबून आनी केरी भाशेन बोड उमेद ताच्यान पोतून वाडूंक आनी आपल्या पांयांनी उबें रावूंक, तुजो मोग संवसाराक तो फाकारूंक, तुजी शांती, तुजें भोगसणें, तुजो आशिर्वाद संवसाराचेर तो घालूंक, परतून आपल्या पांयाचेर उबो रावूंक हे वेळार तुजी भलायकी ताका फावो कर, तुजी कृपा हे वेळार ताका फावो कर म्हूण आमी मागता। जेजू मोगडा बिगडोली भलायकी हे वेळार ताका फावो कर, नव्यान ताका तुजे कृपेन बेसावन भर, तुजी जाणवाय ताका फावो कर।
आनी ही पवित्र सभा जिवाळ पवित्र सभा करूंक हे वेळार पवित्र आत्म्याच्या ध्यानेन ताका भर. Lord, at this moment we ask you to anoint and consecrate him, bless him, Lord. Not because he is the Pope, but you have blessed him to be your follower, to be your disciple. You have blessed him and anointed him to take care of this church, to pasture this church. You have anointed and blessed him and chosen him as a royal priesthood, as a chosen race, to take this church with this journey of life. Friends, ही भावार्थाची यात्रा चलोवंक तुवें ताका नेमलाय जेजू. ताका तुजे पेकोणीने वेळार भर. भावार्थाक विश्वासान आखी पवित्र सभे वेळार जेजू तुजे लागीं मागता. तुज्या कुर्साच्या पवित्र रक्ता वरवीं सगळीं ताची पातकां बोगस. तुजे ताजी सगळें देंवसराची पदवी पयस दवर आनी वेळार ताका तुजी पेकोणी दी म्हूण आमी आखी पवित्र सभा तुजे लागीं मागता. तुजेंच बाळ तें, तुजेंच भुरगें तें तुवें विचून काडलेलें तुजे भावराक, तुज्या मिसावांक. तुजें बाळ हांव जेजू, तुजें बाळ, तुजें बाळ हांव जेजू, तुजें बाळ. सगलो दीस सगळी रात देतो म्हाका तुजो हात. तुजें बाळ हांव जेजू, तुजें बाळ. पेकोय जेजू, पेकोय ताचे गाय. पेकोय जेजू, पेकोय ताचे गाय. सगळो दीस सगळी रात देतो ताका तुजो हात. तुजें बाळ जेजू, तुजें बाळ, तुजें बाळ जेजू, तुजें बाळ. ओयचे वेळार तुज्या आसण्याची ताका गरज, तुज्या उबेच्या मोगाची ताका गरज, तुज्या भावार्थाची ताका गरज, तुज्या आशिर्वादाची ताका गरज, तुज्या बेसांवाची ताका गरज, तुज्या बोक्षणाची ताका गरज. हे वेळार तुजे कृपेन ताका भर. ताका हे वेळार तुज्या पवित्र तेलान मागून तुज्या पवित्र रक्तान ताची आयली सगळी पिडा धुवन काडून सायबा बरी भलायकी हे वेळार ताका फावो कर. सगळे हे वेळार आखी पवित्र सभा, गोंयची पवित्र सभा हे वेळार आमच्या बेसमन साहेबाक सांगता, आमच्या यादनिकाक सांगता, आमच्या मोटवाशी भाव भयणी सांगता, लोकिका सांगता. हे वेळार पवित्रतायेन सगळ्या भक्तीपणान मागता की आमच्या फ्रांसीस पाप साहेबाक एक नवी भलायकी फावो जावं, एक नवी दिशा फावो जावं, तुजो उजवाड ताका फावो जावं. हे वेळार जेजू तुजो आशिर्वाद ताका दी आनी आमचेय पवित्र सभेचे वेळार आशिर्वाद घाल. आमी सगळीं भावार्थान सांगता ही परिशोधेची वाट खुशालकायेन एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाक मानून घेवंक आनी एकामेका पासत मागूंक, एकामेकाक हात दिवंक, एकामेकाक सांगात दिवंक ही पवित्र सभेची ही यात्रा चलोवन हे वेळार आमकांय तुजो आशिर्वाद दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. जेजू मोगळा, हे वेळार आमच्या पाप साहेबाक तुजी पेकोणी फावो कर. तुजो आशिर्वाद ताका दी, तुजो सांगात ताका दी. तूं ताका राख आनी सांबाळ. नव्यान ताच्या उमेद वाडय, ताचो बोरवांसो वाडय. हो बोरवांसो आमकां फटयना, पूण तूंच आमकां सांगताय. तुजे विश्वास दवरतल्यांक, तुजो वावर फुडें व्हरतल्यांक, तुजी मोहिमा फांकारतल्यांक तूं सांडिनाय, पूण तुज्या उजवाडान तुजे मोहिमेंत तूं भरताय. तर ताका आनी सगळ्या आमच्या कार्दियाल साहेबांक, बिस्मांक, आमच्या यादनिकांक आनी लौकीक भाव भयणांक तुज्या आशिर्वादान भर म्हूण मागता.